मंदिरात जमल्या गीतं गमागून तुका सीता आमचे तुवे ओतुल्या सदेण्यापासून युगाभोवतेता दिनवासी कळसा मगळ भावपडीनो सुमी जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताच्या दबाजी परबेच्या संभ्रम मी साक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सुमेची कूड आनी रगत सेवूंक आमी आयल्या. सुमेची कूड आनी रगत आमच्या आत्म्याचें पोशण देखून एका काळजाचें एका मनाचें सावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. हे संदर्भार अर्गामी स्थिता फबियानी जस्सिमेंडोन सदवा कतार फेलिटा पिंटो देवादीन जावन 11 वर्सां जालीं. 11 वर्सांचो उडास काडून ताचे आवय बापाय फ्रांसीस आनी डायना पिंटो ताच्या आत्म्याक मिस्तितात गोरेगांव मुंबय. हे रिते बसोत आमी मागता आसतना हे सर्व रिते बसोत मागया. हांव समेस्ता बसोत मागया. जे कोणा मागतना बसयला उडास काडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साचे मरणाचे श्रेष्ठ बलिदान भेटोवच्याक आमी सर एक कुटुंबाच्या स्पिरितान सांगाता मेळ्ळ्या. आज सगळी पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताची दाबाजीक परब संभ्रमता. पवित्र मिसाच्या ह्या बलिदानान देवा आनी आमच्या मदलो बांद संपूर्ण जाता. उंड्या आनी वायणा रुपार देव आमचे थंय वस्ती करूंक येता. आयची देवस्तुती जेजू बरी आमकांच म्हूण पेल्याक दिवंक उलो दिता. ह्या खातीर आमकां गरज आसची घटाय ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदानांत धांवन आमी मागोवन घेवया. मगळ भाव भयणीनो पवित्र येवकारिस्ताक फावो तो मान गौरव दिवन पवित्र येवकारिस्ताच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटली जावन आत्मेक आनी तशेंच लौकीक बेसांवां जोडून घेवंक हर एक मिसाचें बलिदान आमकां उलो दिता. अशें आसतना पवित्र कुडी रक्ताक फावो तो मान गौरव दिवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया आनी पवित्र कुडी रक्ताची मजत आनी कृपा मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तर काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मोगळा जेजू तुजी कूड आनी रगत आमकां आमच्या आत्म्याचें पोशण जावन दिलां. ह्या कुडी रक्ता फावो तो मान आमी दिनातलो आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोम्या पश्चात्तापोवन भोगसाणे मागोवन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेश्वरा आमचे तुजी काकूळ दाखय. तुजी भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवना मध्य दोशी जाता आनी ह्या मुखांतर आमी तुज्या
त्या कस्ता मरणांत एकवटता पूण जायते पावटी हे पवित्र येवकरिस्तांत फवते बरी वांटो घेवंक ना मोन कैंगी काळीज कैंगी कूड कैंगी आसून आमी बलिदानांत वांटिल्ले जाल्ले आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोम्या पश्चातापोवन बोगसणे मोगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेश्वरा आमचे तुजी काकूळट दाखय फावो नासतना ही कूड सेवन केस्तीक कारण जाल्लो आसा सोम्या जें कितें हांव सेवतां तें कितें म्हणलें समजून आसतना आपणाचीच केस्त केल्ली आसा ह्या मुखांतर सूख केल्ली आसा दूख ह्या मुखांतर पातक केल्लें आसा तुजे तन पयस केल्लो आसा तुका आनी म्हाका हांवें मेळिल्लें आसा सोम्या बोगूस म्हूण मागता हांव पतकाची दूख धरून म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेश्वरा आमचे तुजी काकूळट दाखय सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आनी आमची पतकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोवं आमेन महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्ट सुसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासना तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका मागता सोमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोता सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मागून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर Amen, 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 amen. प्रार्थूया एगडी बरदोळे दांप्या आमच्या त्या समा खातीर त्या खातीर मागया कायलोसो पावस देवान आमकां फोव केला त्या पासून उदरगां दिया आनी मुखल्या दिसांनी बरो पावस येवं दी म्हूण मागया सुमया जेजू क्रिस्त आमच्या सुडवणदारा तुझ्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक वो अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञाचे उणाची तान आनी बूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजें सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो हें तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक
ट्रिनितियम पुस्तकांतले वाचप परजे लागीं उलोवन मैजन म्हळें सरेश्वरा तुज्या देवान कश्टा मुखांत तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक खुशी वाडताय की ना म्हणून सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी आरण्यांत तुज्या सगळ्या पैन्या वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हणून उडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बागार सरेश्वराच्या तोंडांत तावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हणून तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मन्ना दिवन तुका पोसलो. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सरेश्वरा तुज्या देवाक विसरनाशें रावूंक सत्राय गे. विकाळ सोरोप आनी विचू आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर आरण्यांतल्यान सुके आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासत कटपांतलें उदक वळाशें केलें. ताणें तुका ह्या आरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मन्ना खावंक दिवन पोसलो. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. Varsomyak Jerusalema Jerusalema सर्वेश्वराक वंदी ये जेरुसलेमा तुझ्या देवाक नावार ये सियोना कित्याक ताणें तुज्या दारवटाचे आडंबे घट केल्यात आनी तुजे भितरची येतेल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्या. Varsomia जेरुसलेमा तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंची गो तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. Varsomia Jerusalema Varsomia Jerusalema. सा पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो आमी देवाक अर्गांत दिवन शेवतांक ती संस्कारांतली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्हय आनी आमी मोरता तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता कित्याक आमी सोमेस्त त्या एकाच उंड्यान वांटेली जाता. देवाचें उतार्ये. देवाचे व्हड उपकार. हांव तो सर्गींत हांव देवोन आयलोलो जीव उंडो म्हणटा सुमी उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. वर्तमान सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसूं तुमची शोभे भगवान सुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूम्या. त्यावेळी जेजू देवांच्या सम्याक म्हणे हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो चिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजें समास.
तितल्या सुदैव एकामेका वादविवाद करून म्हणाले, आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचें थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें थंय सस्नाचो जीव आसा, आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेतां. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय, ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू पवित्र स्नान घेवन अरण्याक गेलो. अरण्याक म्हळ्यार मरुभुमीक गेलो. कित्याक गेलो? थंयसर 40 दीस मागणें उपास करच्याक तो गेलो. 40 दीस मागणें उपास करच्याक तो गेलो. आनी संदर्भार ताका भूक लागली. भूक लागल्या वेळार देवसार सैतान थंयसर येता आनी जेजूक नाटचे प्रयत्न करता. नाटचे प्रयत्न करता आनी संदर्भार जेजूक भूक लागली पळोवन देवसार कितें म्हणटा? फातर आसले उंडे कर्ण का? फातर आसले उंडे कर्ण का? तुका भूक लागल्या मू? तूं देवाचो पूत मो? तुका ती सकत आसा. फातर उंडे करची सकत, फातर लोणया बरी करची सकत तुका आसा. ती कर्ण का? आनी तवळ जेजू हेच्या पयले वचपान द्वितीय पुस्तकान बरयलेलें उतरां सांगता. कितें म्हणटा? मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरी एका उतरा वरवीं जियेता. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरी एका उतरा वरवीं जियेता. मनशा थंय 2 रुपां आसात. एक आत्मीक रूप आनी एक कुडीचें रूप, शारिरीक रूप. एक आत्मीक रूप आनी एक शारिरीक रूप. शारिरीक रूप म्हळ्यार कुडीचें रूप, तें मासा रक्तान विणलेलें, मासा रक्तान विणलेलें तें. आनी माशा रक्ताची आशा ती खा पिये गम्मत मार, खा पिये गम्मत मार, मासा रक्ताची ओडण्यो. पूण आत्मीक आशा सर्गेच्या राजाची आशा. आत्मेची आशा सदां बाळटली आशा. मासा रक्ताची आशा नास जातली आशा. देखून जेजून म्हणलें आसा, नास जातल्या कणा खातीर वावूर नाकात. नास जातल्या कणा खातीर. नास जातलें खाण म्हळ्यार कशें? संवसारी जिविताचें खाण, संवसारी जिविताची कुशलकाय, संवसारी जिविताचो संभ्रम, मासा रक्ताची ओडणी, मासा रक्ताची अपेक्षा. ताचे प्रमाणे जियेल्यार तुमी नास जातल्यात. देखून नास जातल्या कणा खातीर जिवचें न्ही, बगार वावुरा तुमी सासनाक बाळतात जाल्या कणा खातीर. देखून जेजून मुंदासून म्हणलें आसा, सगळो संवसार जिखोवन तुज्या मासा रक्ताच्या सक्तेन सगळो संवसार जिखोवन तुजो आत्मो उगडयल्यार कितें बरेंपण तुका मेळत, कितें बरेंपण तुका मेळत, कितें फायदो तुका मेळत जर तो आत्मो उगडायशी जाल्यार. देखून आत्मो वाटावचें एक हातेर देवाचें उतर. आत्मो वाटावचें एक हातेर देवाचें उतर, देवाचें उपादेश. सिनाय पर्वतार मोइशेक दिल्लें तें नियमशास्त्र तें मोइशेक दिल्लें सिनाय पर्वतार देवान देवाचें उतर. आनी जर तर हें देवाचें उतर तूं वाचताय, हें देवाचें उतर तूं पाळताय, ह्या देवाच्या उतरा खालची येताय,
तुमची येतलोय देखून मनीस उंड्या वरवीं मात्रची येना बघा देवाच्या तोंडांतून भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जी येता देखून आज देवाचें उतर आमच्या मदें आसा आनी ह्या देवाचें उतर जावन खावंक जाय आमी हें उतर खावंक जाय हें उतर पिवंक जाय तें एका उंड्या रुपान आमच्या मदें आसा देखून पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदानांत 2 वांटे आसात एक देवाच्या उतराचो संभ्रम आनी एक एवकरिस्तीक जेवणाचो उंड्या वायनाचो संभ्रम एवकरिस्तीक संभ्रम आनी देवाच्या उतराचो दोनी संभ्रम एकच स्थान घेतात मान घेतात एक पयले आमी देवाच्या उतरांत दादोशी जाता देवाच्या उतराच्या पोशणांत आमी संतुश्ट जाता देवाच्या उतराच्या पोशणाच्या बळान आमी आत्मीक सक्तेंत सक्तिवंत जाता ताजे उपरांत आसा उंडो वायन जेजूचें मांस आनी रगत बदलचें आमच्या आत्म्याचें पोशण हे दोनी संगती मेळोवन आमी सासणीक बाळटात असलें काण बळान घेवंक शकता आनी जिवंक शकता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांपावलो बोवा पुरबायन म्हणटा आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतावन ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता आनी मी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां वांटेली करता आनी जायतीं जाणां आमी तरी उंडो एकच देखून आमी सोम्या थंय एक कूड जाता म्हणलें सत हांगासर सांपावलो कोरिंतकारां बरोवन सांगून आमकां उद्देशून सांगता वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूचें मांस उरले वरवीं आमी जेजूच्या कुडीच्या मेळीन मेळटा आमी हे रगत सेवल्ले वरवीं आमी सोम्याच्या रक्तांत आमकां वांटेली जाता आमकां वांटो मेळटा आनी कशें एक उंडो तुमी जाणांत उंडो एक खरेजे जाल्यार ताका हजारांचे गोवांचे कण सांगाता मेळटात तो दोळटात तो दोळण तो पिठो कर्ण एका गोवाच्या कणांत उंडो जायना एक गोवाचो कण घेवन उंडो करूंक जाता एक तांदळाची एक तांदूळ घेवन इडल्यो करूंक जाता ते पोळी करूंक जाता जायना सबार तांदूळ सांगात हाडिसे सबार गोव सांगात हाडल्यार मात्र चपाती सबार गोव सांगात हाडल्यार मात्र पोळे सबार गोव सांगात हाडल्यार मात्र उंडो जाता आनी तो उंडो एकवटायता देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूचें मांस आनी रगत आमकां एकवटायता विविध कुटुंबांच्यांक विविध गांवच्यांक विविध देशाच्या भाशेच्या लोकांक एकवटावची सकत ह्या उंड्याक आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय देखून आयताराचे दिसा आख्ख्या संवसारभर निरंतर मिसां जावन आसात आयतारा मात्र न्ही हप्त्या मदीं पूण आयतारा भोव दबाजीक रितीन जावन आसात न्ही निरंतर म्हळ्यार कशें वॉच गुंता 24 वरां त्या हर एका वॉचाक हर एका घंट्याक हर एका मिनटाक एक मीस निरंतर जावन आसा कळ्ळी आतां आमकां हांगासर दनपाराची 1:15 जाली जाल्यार इंग्लंडान पाटी आसात आनकी सकाळींची 11 जातीत कोण ना न्ही मुखार गेल्यान जाल्यार ऑस्ट्रेलियाक न्यूझिलंडाक गेल्यार थंय काळोख जालो कॅनडा गेल्यार जाल्यार आतां रात आसा पांत्यार अमेरिकान पांतें जालां पांत्याची 4 वरां पळया पूण हर एक दीस उजवाडतना हर एक 8 वरां येताना हर एका पृथ्वीर देवाचें संभ्रम कित्याक सगळ्यांक एकवटावची सकत ह्या वेदी मुखार हाडन जाती कातीच्या विविध जाती कातीच्या देशा भासांच्या लोकांक सांगाता हाडन देवाची कृपा जोडून घेवची सकत सोम्याच्या कुडी रक्ताक उंड्या वायनाक आसा म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय देखून जेजू म्हणटा हेच्या सुवातेंत हांव जिविताचो उंडो म्हाका सेवता म्हाका खाता तो सासनाक जियेतलो म्हाका खाता ताचे थंय हांव जियेतलो आनी तो म्हजे थंय जियेतलो आनी आमी दोगांय एकवटान आसतले हांव बोवा पुरब्याचें सत म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो बोवा पुरब्याचें सत जो कोण उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो आनी हांव ताचे थंय जियेतलो तो म्हजे थंय जियेतलो आमचो बांद घट उरतलो त्या तुटनांतल्या गांठीच्या बांदांत आमकां बांदतलो हांव सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जीव उंडो जेजू जल्मलो बेतलेहमान न्ही
बेतलेहेम बेत म्हळ्यार घर घर इब्रू भाशेन बेत म्हळ्यार घर लेहेम म्हळ्यार उंडो उंड्याच्या घरा जेजू जल्मलो उंड्याच्या घरा जेजू जल्मलो पळया जेजू म्हणटा हांव जिवीत असो उंडो वो उंडो उंड्याच्या घरा बेतलेहेम उंड्याच्या घरा जल्मलो खंयसर जल्मलो खावणेर जल्मलो खावणेर खावण कितें खावण खावण खावची सुवात खावची वण गोरू आनी जानवरांनी खावची वण म्हणची खावण तो मोरगी आसता तातूंत मोरग्यो नंतर वण करतात तातूंत पेंड घालतात तातूंत तण घालतात तातूंत बातेन घालतात तातूंत कुळीद घालतात आनी तातूंत विविध नमुन्याचें खाण त्या गोरवांक ह्या मनजाती घालतात आनी तांतलें तीं खातात जेजू आज खावणेर जल्मलो जिवीत असो उंडो खावणेर जल्मलो म्हळ्यार आमी खावच्याक आमी ताका सेवच्याक तो खावणेर जल्मलो खावणेर आनी जो कोण ह्या सोम्याक खाता तो सासनाक जियेतलो म्हळ्यार सोम्याचें व्यक्तित्व सोम्याचे गुण सोम्याचे शेगोण आमचे करून घेता सोम्याकच म्हजे थंय हांव दाखयता जाल्यार हांव सोम्या थंय आनी सोमी म्हजे थंय दिसून येता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी ती सकत पवित्र एवकरिस्ताच्या उंड्या मारिफात आनी ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या रक्ता मारिफात आमकां फावो जाता आनी मात्र न्ही आमी देवाच्या उतरा वरवीं ती सकत जोडून घेवंक शकता म्हणलें सत आयची वाचपां आमकां दितात देखून आयच्या किर्तनांत बोवापूर बायन गायलें नावाड सोम्या जेरुजलेमा कित्याक म्हळ्यार दरवट्याचे आडंबे गट केल्याय सर्गींच्या दरवट्याचे आडंबे तुवें गट केले आडंबे तुमी जाणात आडंबे म्हळ्यार कोत्ताय तुमकां आडंबे न्ही आडंबे म्हळ्यार कोत्ताय आडंबे म्हळ्यार आमच्या पयलें आतां पुरो गेटी आसात गेटी पयलें पळय ल्हान खाली आसताले आकोडे कोता न्ही आकोडे म्हणटात पळय आकोडे पयलें पांपाळी आसताली पांपाळी उणी ओण उतरोवंक तशेंच एका घरांतून आनी एका घरा वचोवंक आकोडे आसताले आकोडे म्हळ्यार ल्हानशी एक आमुचे ल्हानशी ताका रुखाचे रिपांनी या रुखाच्या कुडक्यांनी वा इतर रुखाच्या थोड्या बोडयांनी एक ल्हानशी गेट करची ताका आकोडे म्हणटाले तातूंत उतोरून वचोंक जातालें उक्तें करून आकोडे ल्हानशे ताका ल्हानशी बोडयो घालताले उतोरून वचोंक जातालें तातूंत गोरवां बरोबर वचोंक जायना तातूंत गोरवां मनशां एका मनशाक उतोरून वचये ताका आकोडे म्हणचे एका मनशाक उतोरून वयचे तेंत एक गाडी वचोवचे पाड्यांची गाडी त्या वेळार कारां नासली न्ही पाड्यांची गाडी वचोवचे एक नातल्यार एक जीप वचोवचें जाल्यार ह्या गोरवांचो हिंड वचोवचें जाल्यार ताका एक व्हडली गेट करताले व्हडलो आकोडो करतालो व्हडलो आकोडो आनी व्हडल्या आकोड्याक व्हडली कितें म्हणटात वास्याचे तंकड्यो आसात पळय तशें व्हडलो लंबो घालताले एकच वास्याचे घालताले नातल्यार तंकडेची लंबो हें दवरताले लंबो तंकड्यो दवरताले नाजाल्यार व्हडल्यो रिपां दवरतालीं नाजाल्यार खांबी दवरतालीं आनी अशें ह्या रुखाचे लंबो रुखाचे कुंटे दवरताले आनी ताका आडंबे म्हणचे आडंबे आकोड्याक आकोडो व्हडल्याक आडंबे म्हणचे व्हडले लंबो आसा ताका आडंबे म्हणचे आनी आडंबे ते घट्ट आसतात देखून ते उतरोवन वचोंक जायना खंयच्याय गोरवांक उतरोवन वचोंक जायना पाड्यांक रेड्यांक उतरोवन वचोंक जायना ते आडयतात थंयसर आडंबे आडयतले खांबे कितें आडयतले खांबे आडंबे आनी सर्गीच्या राजाक आमकां भितर सरच्याक हेमकोणाच्या उज्या वसनांतले बरी आमकां घट्ट दवरचे आडंबे देवान देवाच्या उतरां मारिफात आनी कुडी रक्ता मारिफात आमकां दिल्यात कुडी रक्ता मारिफात देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो आज हे कुडी रक्ताचें फेस्त आमी दबाज्यान आचरण करतना हे कुडी रक्ता फावो तो मान आनी गौरव दिवंक जाय देखून सांत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन पयल्या पत्रांत बरोवन अध्याय 11 ओळ 27 म्हणटा जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी कलसींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता कितें म्हूण समजून आसतना देखून क्रिस्तांवांक पवित्र स्नान घेनातल्यांक आमी उंडो आनी वायन दिना कित्याक म्हळ्यार तांणी ती नेणान ती कितें म्हणून तांकां आमी दिवंक नजो पूण आमी जाणाव ह्या एवकरिस्त उंड्यांत जेजूचें हाजरपण आसा ह्या वायनाच्या ह्या कलसींतल्या वायनांत जेजूचें हाजरपण आसा जेजूच्या रक्ताची काल्स ती आनी जेजूच्या
मासाचो उंडो तो तशें म्हणटाना आमी समजून फावो तो गौरव आनी मान दिवन तो स्विकार करूंक आसा. बेस्टेन्स एमको पडमोर येता म्हूण सांगून हांगासर ओलाक आयिल्ले बरी, खाजाराक आयिल्ले बरी बसोवन खंय खंय चिंतून कितें करन हो ट्रस येवन तो घेवन वचोंक जायना, वचोंक जायना. तुमी ह्या देव तेंपलांत बरो रितीन बोवापुरब्या रितीन जिबे तुमी खाण घेतात, फावो तो मान दिवन खाण घेतात. आनी हें जेजूचें मांस आनी रगत पळया जे पवित्र सभा आमकां लायता. सुरू पवित्र सभेंत पवित्र कुमगार जिबेर मात्र खावंक आसुल्लो. कित्याक म्हळ्यार देवाचे म्हणयारी झोम्याचें कूड आनी रगत मनशाक लायताले. कशें आवय ल्हानशे भुरग्याक लायता त्याच मापान पवित्र सभा आपल्या भुरग्यांक लायताले जेजूचें मांस आनी रगत. कांय थोड्या कारणांक लागून आतार दिवची रिवाज आयली आनी आतार दिल्या उपरांत थोडे पोटी सोम्याक दिवचो मान आनी गौरव उणो जाल्लो आसा. चिमटेन धरनगी, मेळ्या हातान धरनगी, मदरेंगी मेहेंदी गेल्ल्या हातान धरनगी. आनी आमी आयले कुडले बसता, केदेलार बांकार बसता, पयले हातान पुसता. बस आमच्या उस्तुराक बांकाचे वा केदेलाचे मेळे लागून वचो म्हण हातान पुसता आनी त्या मेळ्या हातांत आमी कुमगार घेता. पळया कुमगार घेता. कुमगार आमी मेळ्या हातान घेवयेत पूण त्या केदेलाची धूळ मात आमच्या हाताक लागून वचो. आमी घरांतून भायर सरतना बसार येवंक पुरो, रिक्षार येवंक पुरो वा आमच्याच वेकानार येवंक पुरो कितले कडेन आमी हात फोडता. पूण इगर्जे भितर येतना कोणी आमी हात धुयना, त्याच हातान आमी कुमगार काण घेता. हात मस्त मेळ्ळलो आसता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी आमी 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 जिबेर कुमगार काडूंक येताना जायती तयारी करून येता. जायती तयारी जागृतायेन जिबेर कुमगार काण येता आमी. हातार कसोय जाता. हातार दिल्यार हें कसलोय मिठाई जावंक पुरो, हें चॉकलेट जावंक पुरो आनी हें कांय इतर जावंक पुरो म्हणल्यार चिंता पळय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तें पवित्रपण आमचें तें आसूंक जाय. हांव सेवतां कितें, हांव कितें सेवतां, हांव कितें खातां, हांव कितें पियेतां म्हणल्यार समजूंक जाय. जर फावो नासतना उंडो खाता आनी कालसिंतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. देखून सांग पावलो म्हणटा, देखून तुमचे मदें जायते जाण अस्वस्थ जाल्यात, पिडेस्त जाल्यात आनी जायते जाण मरण पावल्यात. देखून कितें करीत हर एकल्यांनी उंडो खावच्या पयलें, ह्या कालसिंतलें पियोवच्या पयलें हर एकल्यांनी पश्चात्ताप पावोंक जाय, पातकाची दूख धरूंक जाय, बोगसणें मोगूंक जाय, नितळ काळजा मनान सोम्याक सेवंक जाय. तवळ मात्र सोम्याक आमी फुरोवतो मान आनी गौरव दिवंक शकतले. हांव सोम्याच्या कुडी रक्ताची सकत आमच्या कुडींत वळटली आनी आमी पवित्र जावंक शकतले. हांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सासनाक जिवंक शकतले. हांव असलें जिवी जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया तरी एका देवा तें आसूल आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगता आमी म्हणया सतमानता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गांनी विधमीच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवीं गरबे संभवलो हांव कार्मरियेतान जल्मलो 5 गतांनी कोसोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो पुतून जिवांत जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला 3 चिव्यांनी मेल्ल्यान ती मुर्सवी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कतुली उपुयस सभीक मुक्तां स्वेकता पातकाचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमीन. हो आमचो बाबार्थ हो पवित्र सभेचो बाबार्थ तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता. ह्या बाबार्थान आमची मागणी आमची गरजो देवा हुजीर आमी दवरया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पापा साहेबाक गवळी बापाक याजाकाक आनी धर्मीक भाव भयणी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत हांव बोळ आनी सखत आपणून देव पुरजेची सेवा करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी मोडिल्ल्या उंड्या बरी हेरांची सेवा करूंक तांचें मुखेलपण दाखोवंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. येवकरीसाचे बोळ आमच्या कुटुंबाच्या पिडेस्तांक मरणाताणेर आशिल्ल्या भावा भयणींक आनी सव गरजेवंताक नवो बरवसो आनी सवस्काय दिव म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमकां बरो पावस लाभय विशेश जावन सगवळीकडच्या सव कृशीकरांक तुजो आशिर्वाद घाल आनी बरे बेळे तांकां फावो कर. ह्या दिसांनी आमकां सव अपायांतले आनी आनवारांतले निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या येवकरीसाच्या मेजा बावरी हाजीर जाल्ल्या आमच्या सर्वांक
तुझ्या पुता जेजूचे मांस आणि रगत सेवन आयचे दिसाचे स्तुती संदेश आमच्या जिणयेंत रूत कर असले कृपा दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. सांजोत्ता देवाक समर्पिल्ल्या फिरगतीच्या आणि पूर्णशताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांचो वांटसो आणि दानाचो फळ येतेश मापान तांकां मेळसो कर. सांगातच ह्या पूंताळ्यार हाती धरली सगळी येवजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आणि कुमकेन शाबेतेन पोंतांक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडी बोर मौन पडी तोळे दंप्या आमच्या कासकी गरजां खातीर मागया. काही इल्लो पावस दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी मुखारी सयत तो पावस आमकां फोव कर म्हूण मागया. परगांवांत आसात आमचे भाव भयणी माध्यम मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयता ते आमच्या भाव भयणी खातीर पिडेस्तुतर प्रायाच्या कश्टतेल्या सर भाव भयणी खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमच्या आत्म्याचें पोशण जावन आनी तुजें उतर आमच्या आत्म्याची आनी कुडीची सकत जावन तुवें दिलाय. ह्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना ह्या उंड्या वायनाक म्हणजे पवित्र रक्ताक आनी कुडीक फावो तो मान दिवंक तशेंच तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय पुरती कुरपे देणी सदांच आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. कानी जमो कर. अर्पणा दिला तो मुंडो दिया मडी कापडी जमीन दिला आमच्या भोगान केला कमकान जिवीत असो उंडो जातो लोस असता. अर्पणा दिला तो कसं वाटतं म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सपद्वेदार देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्या अनेके पैशांच्या जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ओ एकवट असो आनी शांतीशी कोणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपन दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता तशें तेच जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आनी घेतल्या मासमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस पर तुमचे सवे आसों. तुमची सुवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो संसासरा पर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्या. जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलो. आपल्या धर्मदूतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो. तेदना जेजून कथनांतल्या मेंढऱ्यान तुका तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकणणेची भली. ह्या वर्त्या संस्कारान
तूं तुज्या परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेका पृथ्वीच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकच बाबार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकच प्रतिमोगान एकवटायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची कोटसाण साकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्या ह्या विचित्र जेवणान वांटेक घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गींच्या दुतां भक्तां गाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वराचे नामी येता ताका जय 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 जय. फूल सर्गी तुका जय, फूल सर्गी तुका जय, फूल सर्गी तुका जय. मगर बाबनी नोंदी मी गली आंबो पवित्र घडी आमी संभ्रमता उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी. ही घडी कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता. पवित्र कुडी रक्ता फोवतो मान आनी गौरव दिवच्या आमी आमकां समर्पण दिवन ह्या रितीन वांटेली जावया. बापा कुरुस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. ते स्प्री जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्तीक कराराचें रगत. पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gutu pergetuya Sonia Jesu Tuje marna Ami semeremta Tuje punar jivan pon Ami pergerta tuja yang Sonia Jesu ami अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी व जिवीत उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवेक थंय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पा साहेब पिटर पौल आमचे गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखावळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाच्या माय संगती
तिसपती बागे वचूच हे बागे धर्म दोता बागे वचूता देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज नमोतीन दवरन देवाचें उतर आमकां जिवी सोडून दिता आनी जेजूची कुडीर गती आमकां सासणीक जिविताक सांबाळटा म्हणल्यार 7 जाणां जावन ह्या 7 खातीर चिवोंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुम्यान शिकलेल्या मागणे भक्तीन सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडेशिड्यांतली आमकां निवार. देखुणेची वितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त जेणें बुरवशानात रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमचे येत आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माये मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले तुझ्या बुद्धीचे रक्तावर विसर म्हज्या कोट्यापणान सर्व वायटांतलो म्हाका निवास सदांच तुज्या आज्ञा पळोवंक म्हाका आदार दी आनी तुज्या सगळो वेगळो स्वरूप दीस म्हाका निर्मी नाका सुमया. पळया इजवण सचिवंत देवाची शेळी आवा सुमेस्तच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. आमचे सोडवणे खातीर आमच्या बाचावे खातीर आपणाचे कूड आनी रगत आमकां बलिदान जावन समर्पीत केल्ली. देवाच्या उतराखाल जिवन सासणीक जिवीत जोडूंक उलो दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. संतोषान तुझे
अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका उगळप तुका सुमया जेजू उगळप तुका सर्व वाईटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्याक अर्गां तुका बरो पावस दिवन आमकां दोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया सर्व वाईटांतले विघ्नांतले निवारलेल्या खातीर अर्गां तुका कालच्या रात्रीची बरी न्हीद आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयसो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटिली जावचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका देवाचें उतर आयकुचें भाग फोव केल्ल्या खातीर पवित्र एवकरिस्ताच्या जेवणा मुखांत आमकां दोशी केल्ल्या खातीर तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू आराधां तुका सुमया जेजू उपकारी काळजान देव्या दिण्यापासून ताच्या मोगा पासून तुरथ्या उपकार बावड्या प्रार्थुया बापा आमच्या भोवमोगाळ देवा सासनाक तुज्या दैवेक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयता तो देस पावसर मायपासान तुज्या भुरग्यांक येवेती भोंवतून एकठांय करून त्या सुत्रावर त्या सुखाची सुफळकुणा जेजूच्या आमोलीक खूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमा समेस्तांक तुवें बसयलेल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू वसून अचिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार सारतान तुझा भूषणचे केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें बरल्या मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रस तुझे परगटा मोगाळ पुता सोवे अंवाळ मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगीन क्रिस्ताचे कृपेन येवन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचेनो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात.
तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुंतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं.